सगळ्यांक देव बरें दिसचें. तुका आयुश्याची कृपा दिवं फादर. ह्या पवित्र मिसाच्या परिधानांत आमी मागता सोंपून गेल्ल्या इनासो कॉन्सेसांव वेगस देवा सर्गीचे राजभाव करूंक मागुया. पसरेबाट वाड्यांत रावतल्या कुटुंबा पासत आमी मागता जासिंतो आफोन्सो, लुसियो आफोन्सो, लेस्टन आफोन्सो, जुसे पेरेरा, डेलिया डायस, क्लॅरिना कार्डोसो, मारिना वेगस, ऑस्बॉल्ड वेगस, मारिया वेगस आनी मनीषा पेरेरा. कितें भाशेन कुटुंबा पासत आमी मागुया. तशेंच आमची मागणी फादर कॉन्स्टान्सियो पासत चालूच दवरया. तशें कितें भाशेन मागुया फादर बॉलमॅक्सा पासत देवान ताका आपणा सोशी आपयला. देवान सर्गीचे राजभाव ताका करूंक मागतना दुखेस कुटुंबाक आमी बुजवून पावसावंक मागुया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. आमच्या सोम्याची क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सव्या आसूं. आनी तुमच्या आत्म्यात सव्या आसूं. म्हज्या भयणीनो, आयज पवित्र सभा समरण करता भाग्यवंत फिलीप नॅरी जो यात्नीक जावन आसलो आनीक तो अशें म्हणटालो पवित्रपणान वाडूंक खुशालकायेन देवाची सेवा करप. तेन्ना देवाची खुशालकायेन आमी सेवा करता तेन्ना वी ग्रो इन होलिनेस आनीक जायत्यो वस्तू ताणें आपल्या जिवितांत केल्यो. तर म्हज्या भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमी पवित्रपणान वाडटेले जाल्यार खुशालकायेन cheerfulness, that is important. आमी खुशालकायेन देवाची आनी एकामेकाची सेवा चाकरी करूंक तेच बापाची कृपा आनी बळ आमकां सणेकल्याक मागुया. आनी हें बलिदान आमकां सगल्यांक देवाच्या मोगाचें पेकोवणेचें जावंक पातकी वस्कोत म्हूण आमी देवा लागीं बोगसणे मागुया. आज सगळीं बरोबर म्हणुया. सोरपूत पितान देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो कुण्या उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. हे बसत भगवंत सदां सांकवार मारे सगल्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपोत बिदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या सोम्या प्रार्थुया. तळसो बेगीस रावन तुमचे कासकें ते साव देवा मुखार दवरात. सर्वेस्परा देवा, तुज्या विस्वासी सेवकांक तूं पवित्रतायेचे मोहिमेन भोगताय. पवित्र आत्म्यान भाग्यवंत फिलीप नॅरीच्या काळजा विचित्र तरेन पेटलोलो उसो आमच्याय काळजांनी पेटूंक दोयर आमकां फाव कर म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुताच्या क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकवटान जी येता राजभोग चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. भाग्योन पेद्रूचे पयल्यो चिटी वेले वाचप प्रितीच्यानो. ह्याच तरुणांक प्रवादी रावताले आनी ताचे स्वादीक लागलोले. देव तुमकां दिवचो आसलो त्या देण्या विशीं तांणी बाकितां केलीं. क्रिस्तान कोस सोंसचे आसले
आनी उपरांत ताका मोहिमा मेळची आसली. हाची खबर ताचे सवे आसलोल्या क्रिस्ताच्या आत्म्यान आदींच फुडें सांगून दवरली. आनी हें सगळें केन्ना आनी कशें घडटलें आसलें तें सोडून काडूंक वावुरलें. सो संदेश आपणाचेच खातीर न्हय, पूण तुमचे खातीर ते परगटताले म्हूण देवान तांकां कळीत केलें. जे कोण स्वर्गांतल्यान धाडलोल्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुमकां आतां शुभ वर्तमान परगडटात, ते तोच संदेश तुमकां परगट कोत्तात. देवदूत लेगून आशेन ताची ओळख घेवंक सोदतात. देखून तुमची मनां सारकी मेकळी करात, चोत्राय धरून चलात, आनी जेजू क्रिस्त दिश्टी पडटलो तेन्ना जी तुमकां कृपा मेळटली तिचेर पूर्ण विस्वास ठेवात. सोद ओळखनासलेले तेन्ना तुमी चलतल्यात त्या वणवण्यांनी प्रमाणपणान चलूंक नाकात, पूण खालती पालोक भुरगीं जायात. जाणें तुमकां आपयल्यात तो पवित्र, देखून तुमी तुमचे चालीन पवित्र जायात, कित्याक अशें बरयलेलें आसा, हांव पवित्र देखून तुमी पवित्र जायात. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे ओळखकार. आमचो जबाब. सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. सर्वेस्पराक रचून गाव, नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केल्लीं ओचोरयां उजव्या हाताच्या बोलान आनी पवित्र बावल्यान जोयत व्हरून सोडवण दिली. जबाब. सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. इस्रायलाची कुळेताय आपलो तीर विस्वाशी मोग मनान धरून सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्राच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब. सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. शेकान शेक पृथ्वीचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे पृथ्वीन गोणगोणान सर्वेस्पराच्या मनाक खुशाल गितां घडून गाव, आनंदाचो उल्हास सोड. जबाब. सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. बापा, स्वर्गान आनी पृथ्वीच्या दुनिया हांव तुका दिनवासतां, कित्याक सर्गीच्या राजाचे गूट तुवें ल्हानांक उक्ते केले. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. आनी तुमच्या आत्म्यात सवय आसूं. मार्कू प्रमाणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. पेद्रू तोंड घालून अशें जेजूक म्हणलें, पळय आमी सगळें सांडून तुजो पाटलाव केला. जेजून जबाब दिलो, हांव तुमकां खरेंच सांगता, कोणूय म्हजे पासत आनी शुभ वर्तमाना पासत घरदार, बाबा भयण, आवय बापूय, भुरगीं बाळां ओ शेतां बाटां सांडीत जाल्यार आतांच ह्याच काळांत दुमाळ्या बरोबर तो घरादारां, भाव भयण, आवय बापूय, भुरगीं बाळां आनी शेतां बाटां एकाक 100 घेतलो. आनी येता त्या काळान सासणाचें जिवीत जोडटलो. पयलीं आसात ती सभासणां निमाणी जातली आनी निमाणी आसात ती पयलीं जातली. सोमयांचें शुभ वर्तमान. वखणली तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी बानो, हेचें पयलें वाचप भाग्योन पेद्रूचे पयले चिटी वेलें. तशें भाग्योन पेद्रू अशें म्हणटा, जाणें तुमकां आपयल्यान तो पवित्र, जाणें तुमकां आपयल्यान
तो पवित्र. देखून तुम्ही तुमचे चालींत पवित्र सेत, कित्याक अशें बरयल्लें आसा, हांव पवित्र देखून तुमी पवित्र सेत. बी होली बिकॉज आय एम होली. म्हजे भयण मानू, पवित्रपणान दर दिसाक देव आमकां वाडूंक आनी जिवूंक आपयता. हें पवित्रपण म्हणल्यार कितें काय? पवित्रपण म्हणटा तेन्ना म्हजी उतरां, म्हजी चिंतनां, म्हजी वागणूक जेजू भाशेन जाता. सोत आसा तें हांव विचून काडटा. बोगसूंक हांव तयार आसा. समजूंक हांव तयार आसा. शांती हाडूंक हांव वावुरतां. सो हे भाशेन म्हजें जिवीत जाता तेन्ना हांव दर दिसाक म्हजें जिवीत पवित्रपणान जिवंक वावुरतां आनीक पवित्रपणान वाडूंक वावुरतां. हें कोत्ता तेन्ना दुमाळो ना काय, आडकोळ्यो नात काय? आसात. आयज ह्या शुभ वर्तमानांत पेद्रू म्हणटा तोंड घालून जेजूक म्हणल्यार पळय आमी सगळे सांडून तुजो पाटलाव केला. आनी जेजू थंयसर कितें म्हणटा? सकट म्हजे पासत आनी शुभ वर्तमाना पासत वावुरता. दुमाळो आसा, दुमाळ्या बरोबर तो कितें करतलो? सासणीक जिवीत जोडटलो. दुमाळ्या बरोबर ताका कुरपा मेवतली, बळ मेवतलें, घोटाय मेवतलें, सगलें मेवतलें. आनी हे भाशेन पवित्रपणान वाडूंक पावतलें. आनी निमाणें म्हणटा, जी कोण पयलीं आसा ती 7 जाणां निमाणीं जातलीं, निमाणीं आसा ती पयलीं जातलीं. म्हजे भयण मानू, ल्हानविकाय, खालतीकाय आमकां दर दिसाक गरजेची. आनी जितली आमी दुमाळ्या भितर कुशालकायेन संतोश बरी जावन हें शिव वर्तमान परगट्टा आनीक जेजू कवाय दिवंक वावुरता तेन्ना आमी पवित्रपणान वाडटा. तर म्हजे भयण मानू, संवसारांतले दीस आमचे थोडे, आमी सगळीं देवा कडेन परत वचपाचें. आमचो देव पवित्र म्हणटोच दर दिसाक पवित्रपणान वाडूंक वावुरया. वेळ सारुया देवा सांगाताक. वेळ देवाक दिवया आनी इतलेंच न्हय, आमची जण एकल्याची उतरां कोरण्यो आनीक आमचें जिवीत देवाक मानता ते भाशेन, जेजू भाशेन जावंक तेज बापाची कृपा बळ आमकां जण एकल्याक मागुया. पेटून एक गायन गावया. सर्वेस्वरा देवा. C32 पान 42, C32 पेज 42. सर्वेस्वरा देवा स्वीकार हे देणे या सोऱ्या उड्याचे ही तुका मानता तो शिको Jadnych powidrudra umdolo Odusa ja soria uliaco Service pracy Krista cię urlogo krasavco म्हज्या बाबा बरेन म्हजें तुमचें बलिदान सर्व विद्यार्थी बापाक मानतात असलें सामून मागात. हे तुमच्या आदारले बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेन आमच्या नाक्या पयस शुभेच्छा देवा सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा हें वाकाणणेचें बलिदान तुका आमी भेटयतना भाग्योंत फिलिपाचे देखीन आमी सदांच संतोश भरीत काळजान तुज्या नांवाक महिमा दिव आनी पेल्याची सेवा करूंक म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन.
सुरबीसपोर तुमची सोबी आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सवे असू तुमची कांय सांगपारात आम्ही ती सवेस्पराताय वार्ता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासूया वय वर्ष आम्ही कळून फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पोतपेतरा सासनाच्या देवा क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सोर काय सोदताय आमी तुका तीन वासूंक पावो हो कायदो रीत आमच्या फायद्याचो तुज्या भक्तांचे उतरा वर्ते गोवायके उद्देशी तूं तुजे पवित्र सोबेत नव्या बळान सफळ कोत्ताय आनी दर एका काळार आमकां तुज्या विस्वासी मोगाची कोरी कुडा दिताय अशें तुजे सोडवणेचो गोट सोपून जावच्याक तांचे उत्तम देखी आमकां उर्बेन भरताय आनी तांचे दोळ विणवणेन थांबोवन आसतना आदार दिताय देखून सर्वेस्परा सोर देवदूता आनी सातां भक्तां संगाती आमी तुका वाखाणटा आनी संतोशाच्या उमाळ्यांनी घायता संसार बोलल्या तुझ्या वैभवान होसाना उजळी सर्वेस्पराचे नावी येता तो सुभागी होसाना उजळी सर्वेस्परा करस पवित्र तूं सोकल्या पवित्रपणाची सर देखून दोळा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून दानां पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आरेक रगत कोश्ट मरण सोसूंक आपकोशेन तो परत दिसालो तेन्ना ताणें उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस्त घेयात आनी घेयात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पची तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी आतल्यान पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नवे आनी सासणीक कोराचें रगत पातकाचे बक्षांनी मेळच्याक तुमच्या पासत आनी साबारां पासत तें वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात बाबट्याचो गूट सोम्या तुझे मरण आम्ही सोबरोता आणि तू परदेसो तुझे मरण जीवन ओगोटा देखून सर्वेस्परा सोम्या जीवच्या मरणाच्या आनी पुनर्जन्मपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिवितात सुद्दां सर्वांची कास पेटयता तुजे मुखार येवंक आनी ती सभा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका हातीन वाचता क्रिस्ताचे कुडीत आनी रोगतांत वांटो घेतल्याक आमकां पवित्रात्म्या बरोबर एकठांय कर म्हूण आमी काल तिकाय मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुज्या पवित्र सुबेचो उगडास कर अशें लिवा आमच्या भाग्यन बापा आनी फिलिप नेरे आमच्या कोळी बापा सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारी कोवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतले बरोबर तिका प्रिती मोगान सपोण कर फादर बॉलमॅक्स तुज्या सेवकाचो उगडास कर ह्या संवसारांतलो तुजे सोशीत तुवें ताका आपोवन व्हेलोय तुज्या पुताच्या मरणाचो तो वांटेलीस जालो तसोच ताच्या पुनर्जन्मपणाचोय तो वांटेलीस जावं तशेंच पुनर्जन्मपणाच्या बरोबरशा उतरून गेल्ले ते सगळे आमच्या बाबा भयणीचो उगडास कर अशें काकुळतीन वतलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर आबा समेस्ताची काकुळत कर म्हूण आमी मागता अशें भाग्यो तांकवार मारे देवाचे माय सांगाती भाग्यो जुसे तिचो पोती भाग्यो धर्मदूता भाग्यो जुसेबास सामिगेल सान फ्रांसीस शावेर आज सोर काळी तुका मानुल्या दे सगल्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या संगताक तुका वाखाडूंक आनी महिमा गावूंक आमकां फाव कर जो क्रिस्ता
तुझ्या पुता वरवीं ताचे वरवीं आनी ताचे संगताक आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याचे एकवटान तेव्हा सोर पदवीदार बापा सोरमान आनी महिमा तुका सासनाच्या सासनाक आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेऊन आणि आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवण प्रार्थन तीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राय येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोर्बेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडाराच्या क्रिस्ताच्या येण्याक बरोबरशान उतरकतेल्यांक आमकां तुज्या उदक काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवृत्ती पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्त आत्म्याच्या धर्मताक म्हणलें तुमकां शांती दोत्ता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण त्या पयस सभेच्या भावाटाचेर दिसकार. आमचे कशे परमदिका शांती दी आनी तूं सिका एकवटान सांबाळ. तुजी आतां राजभर चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोबेची शांती सदां काल तुमची सव्य आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सगळे आसूं. एकामेका मोगान जीवची शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या कारायो म्हाका फावना पण उतर मातुलय आनी म्हज्या म्हज्या आत्म्याक आत्म्याक भलायकी भलायकी मेळटली. मेळटली. जेजूक आमच्या गार्जन शेवतना गायन गावया. D16 जेजू मोज्या पान 50 आनी 5. D16 पेज 55. जेजू मोज्या की गोड मोजो मनशाक जाल्या ताची वेदूच येतली. दोरी तुजे गाडीच मारतले म्हाका कसो सोडून वचूं नाका. दोरी तुजे गाडीच मारतले म्हाका कसो सोडून वचूं नाका. तांबूक लागल्या मोज्या ओंत्यान जेजू. मोजें काकूत स्वर्गा वेल्या उड्या. हे जेजू ये तुका आशेन रावता. तुजे शिवाय कसलोच म्हाका जीव ना. हे जेजू ये तुका आशेन रावता. तुजे शिवाय कसलोच म्हाका जीव ना.
माचे तुवें विराळ घेतले उरवळ्यागेर जेजू भितर सोलो तुझे जोगू तुझी ओतरी प्रेसकार घेवन ये जेजू गरीब काढताना मोच्या तुझे जोगू तुझी ओतरी प्रेसकार घेवन ये जेजू गरीब काढताना मोच्या प्रार्थूया. सर्वेस्परा ह्या सर्गीच्या जेवणान आमी दादोशी जाले भाग्यवंत फिलीप नॅरीचे देखीन कोरें जिवीत दिता त्या काणाक आमी सदांच उतरेकूंक आमकां फाव करूं मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. सर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचर्यात सोमयाचे शुभवर्तमान परगटात. देवाचे वळखकार मागणे सामिगेलीक सामिगेल महाबडव्या लढाईच्या दिसाक तूं आमकां देवचाराच्या कोट्यापणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी कालते पडी मागता आनी तूं सर्गीच्या तलबाराच्या कुरा देवाचे पदवेन सयताना आनी सगल्या खोट्या आत्म्या हेमकोणांत लुटून घाल कित्याक त्यो आत्म्याचो नाश करून आख्या संवसाराक सडपडटात. आमेन. मिसाच्या शेवटाचे गायन गावया. वाडत्या देवाक E14 पान 205 E14 पेज 85. जिव्या देवाक वाकांडो सगळ्या काळजा